प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विस्वोर बोर्ड 5 ते 13 पर्यंत. Luke chapter 11 verses 5 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि ताणें तांकां सांगलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात. आनी हो मुदयानीत ताचेशी वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावोन चडला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी त्या मनशान भितरतान अशी जाप दिली, म्हाका त्रास दिनाका, आतां दाराक केळी घाली आनी म्हजी भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारितूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागोटीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरांतायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी देव तुमकां दितलो, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात तीं घेतात, सोदतात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. मासली मागतो आपल्या पुताक मासलेचे सुवातेर एक सुरोप दित तसलो तुमचे मदें कोण बापूय आसा जायत? वो तांती मागत जाल्यार बापूय ताका विंचू काडून दित? तुमी वायटूय जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणो जाल्यार त्या वोन कितलो अदीक तुमचो सुर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां शिकोवंक सोदता कशे भाशेन आमचो सुर्गीचो बाप, आमचो मोगाळ बाप, आमचो शीमेन नासलेलो मोग कोत्ता तो बाप आमकां सगळें दिलां ताच्या पुता वरवीं. आनी आयज आमकां ही सजमणी ना म्हणून आमी कितें करता? आमी खूब मागणे करता, तेर्स करता, नोवेनां करता, लादाई करता, उपास करता, दुबड्यांक दुडू दिता, मिसां दिता. आनी आमकां सजमता हें आमच्यो सगल्यो कन्यो केल्या उपरांत देव एकदम खोशी जातलो आनी आमकां बरें दितलो. आनी आमी चुकल्या म्हणून आयज जेजू आमकां ही वोपार घालता. ही वोपारीन आयज आमकां कितें सजमून मेवता? जेजू म्हणटा, समजा एक इश्ट आपल्या इश्टाच्या घरा, एक मनीस आपल्या इश्टाच्या घरा वेता रातचो, कित्याक ताच्या घरा कोण शेजारी कोण पयसिलो आयला आनी ताका थोडे उंडे जाय. आनी तो आपल्या इश्टाच्या घरा वचून ताका सांगता, बाबा दार उक्तें कर, म्हाका तुजो कसलो आदार जाय. ह्या ओपारीन जेजू म्हणटा, तो इश्टागोटीक लागून उठना जाल्यार तो आपल्या इश्टाचो पोत्तून दारार मारता म्हणून तो उठतलो. कित्याक तो पोत्तून विचारतात, पोत्तून दरवाजेर खटखटायता. ताका लागून तो उठोन आतां ताका जें जाय तें दितलो. इश्टागोटीक न्हय, कित्याक तो पोत्तून दारार मारता. आनी जेजू म्हणटा, आमचो देव तसो न्हय. आमचो देव तसो न्हय. भाव भयणीनो, आमकां ही जी वोपार जेजून घातल्या आमकां दाखोवपाक कशे भाशेन मनशां रावतात. ह्या संवसाराची मनशां कशे भाशेन तांकां पोत्तून विचारचें पडटा. एक पाट सांगलें आयकोनात, दुसरे पाटी सांगलें आयकोनात, 4 पाटी सांगलें आयकोनात. आमकां पोत्तून भीक मागची पडटा. आनी आमी सजमता ज्या भाशेन आमी मनशां कडेन वेता, तांकां एक कितें म्हणटात, आमी एक रिक्वेस्ट करता. हो तांकां आमकां सांगता, बाबा हें म्हजें काम कर, हें म्हाका कसलो आदार दी. आनी ती आयकोनात, कित्याक ती एकदम वावरान पडल्यान एकदम बिजी आहात म्हणून. आनी तेन्ना भाव भयणीनो, आमी पोत्तून मागता म्हणून ती आतां मागीर आमकां दितात. पूण आमचो देव तसो न्हय. आमकां गरज ना की पोत्तून मागणें करून पोत्तून सगळें आमचें देवस्पण करून तेन्ना देव आमचें मागणें आयकतलो. आमी चुकल्या म्हणून आमी असल्यो वस्तू करता. वी आर स्टॉर्मिंग द हेवन. आमी म्हणटा आतां सगल्यांक आपयता, आमी म्हणटा चला तुमी सगळी इगरोज मागणें करात. आतां आमकां इतले आमच्या
संवसाराचेर त्रास जातात इतली आमी सगळी मागणी करी जाल्यार देव आमचे मागणी आयकतलो. आनी हे आमी चुकल्या म्हणून आमची सजमणी सारकी ना म्हणून आमी भाव भयणीनो असली वस्तू करता. भाव भयणीनो, देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो, मेन नासलो मोग केलो आनी ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. ही जावन आसा बरी खबर. आनी जेजू खुर्सार वचोन ताणें कितें केलें? ताणें आमचो सगलो पिडा रोग उबारलो. ताणें आमचे कोश्टडॉग भोगले. ताणें आमचे शिराप घेतले, आमची गरीबकाय घेतली, ताणें आमची लॉस घेतली, आमचें नाकारपण घेतलें, जें आमकां फाव जावंक जाय आसलें ताणें तो भोगलो, आमची सगळीं पातकां घेतलीं ताणें आनी तो खुर्सार मेलो. आतां भाव भयणीनो, जेजून आमकां कितें केलां तें आमकां फाव जावंक जाय जाल्यार आमकां जाय फकत भावार्थ जेजूचेर. आमकां जाय फकत उतराची सजमणी. आमकां जाय फकत तें उतर सजमून आमच्या काळजान लिंपून दवरूंक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां सजमणी मेळटा उतराची, आमकां फकत आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवन तें आमच्यान अणभवूंक जाता, तें आमच्या हातान घेवंक जाता. म्हणटच भावार्थाची गरज आमकां, जें जेजून सगळें काबार केलां तें आमच्या जिवितान हाडपाक. आनी भाव भयणीनो, आमचें तारण जालें जाल्यार, आमचें साल्वासांव जालें जाल्यार आमकां सगळें जें जेजून केलां तें आमकां फाव जाता. आमच्या मागण्या वरवीं न्हय, आमच्या देवस्पणा वरवीं न्हय, पूण भावार्था वरवीं. फकत भावार्थ जाय, फकत उत्तर जाय. आनी उत्तर घेतकूच आनी आमी तेन्ना आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता देवाक, जेजू पासत कितें केलां तें आमी आमच्या जिवितान सगळें जें केलां तें अणभवूंक पावता. आमकां भीक मारपाची गरज ना देवा कडेन, पोत्तून आमकां तेंच करची गरज ना. एक पाटी मागणें केलें, सायबा तुजें उतर म्हणटा, तुज्या गांयांनी हांव बरो जालो. जेन्ना हांव तें उतर म्हणटा आनी आमेन करता, आतां फकत तेजे उपरांत हांव फकत देवाक दिन वाचतां, देवाक आर्गां दितां, कित्याक ताणें म्हाका दिलें म्हणून. जितलो हांव देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दीत रावतां, तें म्हाका जें जेजून केलां तें म्हाका फाव जाता. तर आयज भाव भयणीनो, ही वोपार जी जेजून आमकां आयज दिल्या, त्या वोपारी वरवीं आमकां सजमणी मेळचे खातीर तो जेजू म्हणटा, ज्या भाशेन त्या वोपारेन तो इश्ट आपल्या दुसऱ्या इश्टाच्या घरा वचून ताका पोत्तून मागून भीक मागून तो उठोन ताका दिता, ते भाशेन देव आमचो न्हय, देव आमचो मोगाळ देव. ताणें सगळें दिलां, सगळें तयार केलां. आमकां फकत भावार्थ जाय, फकत त्या उतराची सजमणी जाय. तर आयजतान उतराची सजमणी घेवन तो थोडो वेळ काडून आमच्या दिसाचो देवाचें उतर शिकोवन, देवाचें उतर आयकोन, आमचो समून जेजूशी गोट करून सगळें जें ताणें केलां तें आमच्या जिवितान हाडपाक, तें अणभवूंक आयजतान आमी उतरान रिगून रावया आनी आमचें मागणें फकत दिनवासनीचें, आर्गां दिवपाचें आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.